गेल्या असेंब्लीत हो जेन्ना टॉपिक डिस्कस जालो तेन्ना थोडे कोस्टल बेल्टाचे MLA आनी पार्टी लिडर्स मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले ताणें आपयलेले आनी तो एक कन्सेन्सस जालो की खंयची चेंज जर आमी हाडटले खंयची मेजर चेंज इन द टॅक्सी बिझनेस अँड गायडलायन्स अँड रुल्स फ्रेम करतले जाल्यार स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवन हे करतले. आता तांची कंप्लेन अशी आहा की एग्रिगेटराच्यो गायडलायन्स नोटिफाय केल्ल्यो आहा, गॅझेट हाडना आनी हे हाडचे पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंकूच ना. सरकार हे जर करता जाल्यार सरकार इज वायलेटिंग solemn word given in the assembly. The word was what? That stakeholders would be taken into confidence before bringing in anything. आता तांची एक पार्ट सत्य आसा की तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात, तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा, GPS ट्रॅकिंग डिवायस हाडली. सो हे सगळें हाडप कित्याक? इव्हेंच्युअली कितें करपाक की सवलत जावची टुरिस्टाची. However, if the government wants to bring electronic interface, which is there should be a stronger guidelines. कोण येतलो तो कळपाक जाय मरे हातून. हातून there is nothing, anybody can come. So their issue and the issue of our political party is that sons of the soil have to be beneficiaries of tourism in Goa. However, tourists also have to come to Goa. It can't be that Goa is so overpriced that nobody is coming to Goa. अशें जावन फायदो ना.